गोंयांत चोरयेच्यो घडणुको सेगीत घडत आसात. कळंगुटे काल दिसा उजवाडा एका गाडयेचे 4 टायर चोरांनी फारायले. ही गाडी कळंगुटे बोव्हेश कपेला लागसार रस्त्या कुशीक उबी करून दवरलेली. चोरांनी टायरय काढले आणि गाडयेचे लुकसाण केले. गाडयेचो धनी अलेक्स डिसोजान हे चोरयेची पुलिशेंत कागाळ केल्या. तेची गाडी रस्त्या कुशीक कितलेशेच दीस जाले पार्क करून दवरिल्ली, पूण वीज खात्यान केबल घालपा खातीर रस्ते खणपाचें काम सुरू केल्ल्यान ती थंयच आडकून उरली. ती थंयच्यान काडपाक मेळिना. काल सांजे तिच्या लक्षांत आयलें. गाडयेचे 4 टायर गायब जाल्ले. भितरल्यो वायरी भायर काडिल्ल्यो. गाडयेचो धनी अलेक्स डिसोजान सांगलें. धनी आनी हेर थळाव्यांनी घडणुके बद्दल तिडक उक्तायल्या. हिंगासर सावडी हांव गाडी पार्क केली आनी घरा गेलो येवंक. केन्ना जाताले 2 अडेज म्हयने. हां मागीर मागीर 2-3 दिसांनी गाडी व्हरोंक येवंक जालें. हिंगासर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हिंगा वाई मारली व्हडली हें घालपाक, केबल घालपाक. तेणी वाई मारल्या पूण मॅटेरियल ना तेंचो. केबल आनी 2 म्हयन्यांनी कितें 3 म्हयने कितें केबल हाडल्या. पयलीं वाई मारल्या आनी मागीर केबल हाडला आनी ते 3 म्हयन्यांनी हाडला आनी सगळें फिलिंग केलां. गाडी पयल्यान ही थिंग आसा तेणी पेंडिंग दवरला. गाडयेचे गाडी आहा पळय तिच्या दुसरें सगळें कंप्लीट केलां फिलिंग करून. म्हणजे ताका कळटा की इलेक्ट्रिसिटी कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो गाडी चोरपाच्या मनान जाल्लें पळय. आं कित्याक सगळें फिलिंग केलां. म्हाजीच गाडी काडूंक जायना. ओके, तूं व्हरपाक गेल्लो गाडी? हांव व्हरपाक डेली येता हिंगासर. येवन वाजयला ती वाई पुरी ना म्हणून काडूंक जायना म्हणून. काल हांवें पास मारली फिलिंग जालां पळोवपाक. फिलिंग जाला पूण टायर 4य ना म्हाजे. ओके, 4य कोणें ओपन केलां गाडयेचें. सगळें डॅशबोर्ड बा सगळें वायर बा तोडून फिडल केलां. ओके, आनी पाडलो डिसमेंटल केला. पाडलो JCB लावन तेणी आरसा पत्यान फोडून उडयला म्हाजो गाडयेचो. That a car parked in a stationary position due to not a fault of his own, but due to a any happening that is taking place of a public development, that is electricity department. Now he has been robbed of his car wheels. Okay, it looks like it's something a manipulated effort, and somebody is behind it. 4 wheels of the tire cannot just disappear, and this matter has to be investigated and and the man has to be compensated. This is outrageous. Okay, this is very, it cannot accept it in this society. Nobody can do, accept this. This is some justice has to be done. It is police has to take action. There has been some thief, some goon, somebody. This is not a work of normal people. You don't take 4 tires and just disappear. It's a planned affair. Something has to be done very drastic. गोवा 365 ब्युरो.